म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हांगसर सगळीं हाजीर आसा ती भावार्थी. आमकां भावार्थ आसा आनी आमी विस्वास दवरता. कित्याक आमी सगळीं विस्वासान पळय हांगसर आयल्या. पूण आयज जेजू तांकां म्हणटा, तुमच्या अविस्वासाक लागून म्हज्यान विस्मितां बऱ्यो कन्यो करूंक जायना. हें तेन्ना जालें तें आतां पर्यंत जाता. तुमी तर कितेंय मागलें जाल्यार तो दिनासतना रावना, रोखडोच दिता. पूण आमी कितें म्हणटा, तो दितलो की ना, पळय जालें, अविस्वासीपण स्टार्ट जाता. दुबाव घेतलो की ना, जालें. मागीर आमी कितलीं दुबावता. कित्याक लागून? आमी समजता की देव आमचे भाशेन म्हणून. आमी किरकोळ मनशां, पूण तो देव जावन आसा. तो हांगसर जियेतालो ह्या संवसारांत. आमचे पासत तो आयलो, देवान ताका आमचे पासत धाडलो. पूण ताणें कितें केलें? आमचें जिवीत जशे भाशेन आमी देवाक एकवटून जिवंक जाय आसलेलें तें ताणें जिवन दाखयलें. बापाचे खुशे प्रमाणे तो जियेतालो. आनी हाका लागून तो सगळें बरें करी. बापाक एकवटून आसलेलो म्हणटूच बाप ताचें सगळें कोत्तालो. ही विस्मितां, घोडितां, उलोवप हें हिंजोतन आयलें ताका बापासून. कित्याक भितरल्यान ताचे भितर देव आसा म्हणून तेणें आमकां दाखयलां. आदी मागां तें बरोवन दवरलेलें की देवान आमच्या नागपुड्यांनी आपलो सुस्कार घातलो आनी मनीस जिवी प्राणी जालो. हें जिवीत पळय आसा आमचें, तें देवाचें जिवीत. आमकां देवा सारकी ताणें केलेली आसा ह्या सुस्कारांतल्यान. आमी प्रत्येक जाण सुस्कार घेताय तेन्ना देवाक एकवटून आसा, देव आमचे भितर आसा. ही आमची कूड आनी आमचें मन जिवें आसा जाल्यार त्या आत्म्याक लागून. आनी हो आत्मो आमकां कसो अणभवूंक मेळटा? आमच्या सुस्कारांतल्यान. सुस्कार बंद जालो, मेली. ह्या सुस्कारांत देव आसा आनी तो आमचे बरोबर सगळो गोत जियेता. आतां आमचो संबंद ताचे बरोबर कसलो आसा? पयल्या वाचपान आमकां सांगलां, हांवें तुमकां सगळी समूर दिल्या, सगळें शिकयलां, त्या प्रमाणे तुमी चलात. ना, ते भाशेन चलोंक नाका आमकां. कित्याक लागून? देवान आमकां एक गूण दिल्लो आसा. कितें तें? स्वतंत्रपण. आमच्यान निवडूंक जाता देवा बरोबर. देवा सवें आमचें जिवीत सारच्याक ताच्या मानामेता प्रमाणे, ताच्या सुमूर्ती प्रमाणे आमकां जाय पळय तशें. हें आमकां जाय पळय तशें आमी करूंक लागलें की ना, मागीर तातूंतच आमी फारून वेता, तातूंतच आमी बुडटा, तातूंतच आमचें जिवीत खालास जाता. कित्याक हें भोनकोणीचें काम कोणें केलां? देंवचारान. आमची उतरां, आमच्यो कन्यो, आमची चाल मागीर देवाच्या भुरग्यांची न्हय, ती नश्टांची. आनी अशें केलें की ना, आमच्या तोंडार तें सगळें दिश्टी पडटा. आमच्या तोंडार काळोख येता. नाजाल्यार आमी उजवाडाची भुरगीं. जेजू आमचें सगळें आसा. तो उजवाडच आमच्या उतरांनी कन्यांनी तो दिसोंक जाय न्हय? दिसना. कित्याक ताका आमी लुपोवन दवरलेलो आसा. हे भाशेन आपलेपणांत आमी ताका वेंगयलेलो आसा आनी तो आमच्या पातकान मागीर जियेता. आनी ह्या पातकान ती ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा, तरी पूण ताका आमी दांपोवन दवरता. म्हणटच कितें करपाचें आमी? भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हेच भाशेन जियेतालो, आमचे सारकोच. ताका इनासान सांगलें, बाबा, तूं कितें म्हणून कशें म्हणून जियेताय रे? ह्या संवसारांतूच रावंक आयलाय कितें? ह्या संवसारांतलें सगळें तुवें गोळा केलें
आनी तुजो ओतमोतो तुवें इबाडलोय कसलो आदाव तातूंत म्हाका तें आयकूंक नाका म्हणून ताणें नाकारलें न्ही रे फ्रांसीस हांवें नाकारलो खरो पूण सांत इनास हो फाटल्यान आहा तो ताका सगळो कत म्हणटालो बाबा केन्ना कोत्तलोय तूं आतां हें म्हाका सांगिना काय तूं म्हणो तो 2-3 वर्सां ताणें हे भाशेन सारली पूण शेकी तो ताका कितें सांगतालो तें ताका समजोंक लागलें कित्याक ताचे अणभव वेगळे जावंक लागले तो पातकान मातसो जियेतालो म्हणजे कितें आपणाक जाय पळय तशें कोत्तालो मोजा मारतालो आनी हें कोत्तालो तेन्ना ताका कळून आयलें की दुसरें हांगसर कितें चलता तेन्ना प्रोटेस्टंट आयिल्लेले आनी ते प्रोटेस्टंट जेजूची शिकवण दुसरे भाशेन इंटरप्रेट करूंक लागली कित्याक लागून इगोर्ज मातयेनूय खूब नाका जाल्लें चलतालें ताका लागून ही नितळकाय हाडच्याक सांत इनासाक उपजयलो आनी ताचे बरोबर आयचो सांत आमी आमचे संस्थेन जेजूट संस्थेन ताचे फेस्त समरमता पीटर फेबर वो तिसरो वांगडी बाग्योन फ्रांसीस बाग्योन इनास आनी पीटर फेबर हे तेगूय जाण एका रुमान पारिसाक जियेताले आनी सांत इनासान तो खूब डगमगतालो कोण पीटर फेबर ताका ताणें शिकोवन दाखयलें कशे भशेन आपलें जिवीत जेजूचेर थिरावंक जाय ते मेरेन सान तो घट जालो आनी 1534 वर्सां ताचें ऑर्डिनेशन जालें हे ते एक जाण आसलेले ते 7 जाण जाले आनी मागीर आनीक ते एक जाण तांकां जोडून आयले ते 5-10 जाणांनी संस्था सुरू केली पूण तांकां 1540 वर्सांत संस्थेचें म्हणल्यार हितून शाप मेळ्ळें नाल्यार ते बरोबर आसलेले देवाची उपासना करताले आनी हो तांचो गुरू आसलेलो कित्याक ताका ते मेळ्ळेलें आनी ताणें आपलें जिवीत सगळ्यांत सोडून जेजूच्या एकवटान ताणें सारलें आनी हे भाशेन ताचो पयत रत्मो ताका मागीर प्रेरणा दितालो पूण खालतेकायेन तो जियेतालो वर्शी तो सोल्दाद पूण एकदम खालतेपणी जियेतालो हे भाशेन सांत फ्रांसीस शेवेरान ताचें जिवीत न्याळ्ळें आनी तो म्हणूंक लागलो हें तूं केहें कोत्ताय ताणें ताका दाखयलें कशे भाशेन करूंक जाय पळय तें ताणें ताका एका म्हयन्याचो रितीत दिलो त्या म्हयन्याच्या रितीनान ताचें सगळेंच मन बदलप जालें संवसारी वस्तू सगळ्यो सोडल्यो आनी देवाच्या मार्गान तो चलोंक लागलो आनी इतलो की ताका सांत इनासान सांगलें बाबा आतां तूं जेजू पासत करिना काय जेजू तुजे सवें कोत्तलो कितें जेजू तुजे सवें कोत्तलो कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे तो आमचे भितर आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसा आतां आमचे हात आपशींच हालतात कितें ना हांव हालयता न्ही तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूच्या सवें आसा ताणेन आमकां वापरूंक जाय हे भाशेन तें ताणेन समजल्या उपरांत ताचें जिवीत सगळेंच मागीर जेजूच्या ताब्यांत करून तो मागीर हिंचोरी वचोंक तयार जालो एका मिनटान ताणें सांगलें हांव वेता म्हणून गोंयां ताका निवडूंक नासलेलो पीटर दे रिबादेनेरा म्हणून एकलो आसलेलो ताची निवड आसली ताका जोरा येतालो ताका येवंक जायनासलें ताका हाणेन इनासान विचारलें ताका सोडूंक नाका आसलेलो तो ताका विचारलें तूं वेताय आत्तांच्या आतां म्हणूंक लागलो आनी रोखडोच तो तेच भशेन आयलो आनी इतलो वावर ताणें केलो कसो केलो ताणें न्हय जेजून ताचें सवें केलो आनी आयज पर्यंत कोत्ता हो ताचो विस्वास देव म्हजें सवें वावुरता देव म्हजें सवें आपणाचो परामोस एकामेका सवें कोत्ता हें ताका समजलें आनी ताका लागून आयज पर्यंत आमकां तो आपयता जेजू सारकें आमचें जिवीत जिवच्याक ताणें जियेलें तेच भाशेन आमच्यानूय जिवंक जाता सगळीं जाणां आतां आमचे हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया पाट स्ट्रेट दवरया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू जावन आसा सुस्कार आमचे कुडींत मनांत ओतप्यान भरोन येता पांयाची बोट आसा थंयचो तान तकली मेरेन सगळ्या आमच्या कुडीच्या सांद्यांनी तो भरोन येता आनी वयतान सकयल पर्यंत सुस्कार आमी रिकामे कोत्ताना हो सुस्कार भायर सरता
पूण भायर सोदतना आमची चिंतना बरी वायट पोजडी कसली जावं ती त्याच प्रमाणे आमची भावना बरी वायट आनी आमची चाल बरी वायट बाकीचे सगळे आमचे आठवणी आसा तितल्योय बरी आनी वायट हे सगल्यो जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडया. जेजू 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 सुस्कार काबात जाय पर्यंत जेजूच्या नांवान हें सगळें भायर काडलें की जेजू तें पोत करून आमकां नितळकाय हाडटा, आमकां नितळ करता आनी बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट हातें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. आमची कूड तो नितळ निर्मळ करीत आसा. ताच्या नांवान तें सगळें घडटा आनी आमी विस्वासीपणान हे भाशेन ताका चिटकोन रावया. 5 मिनटां न्हिदच्या आदी आनी 5 मिनट उठले म्हणटच ताका एकवटून रावली की आख्खो दीस आमी ताचे गोठायन जियेतल्या. जशे भाशेन बागयोन फ्रांसीस शावेरान, बागयोन पीटर एमार्ड, युसेबियो वेर्चेली हे सगळे सांत भोक्त आयच्या दिसाचे आनी पीटर फाबर तांचे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी जियोया. जेजू आर्गान आनी दिनवास तुका कित्याक तुवें आमची मनां उजवाडायल्याय. आमकां तूं कुरपेन भरून तुज्या पावलांनी चलूंक आमकां मदत कोत्ताय.